सगळीं एकठांय जाया देवा मोगान गाया देवा उदोराय तूं जिवीत बापाक भेटूं सगळीं एकठांय जाया देवा मोगान गाया. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाचे भेटीन. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या कायतान फेर्नांडीस आनी मारिया जोकिना फेर्नांडीस आनी जुझे फेर्नांडीस हांच्या ओतम्या पासत. आनी दुसरे दिसा आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या मारिया सेबेस्टियन डिकॉस्टा हिच्या ओतम्या पासत. देवान तांकां सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेंत आमी मागुया. आयज सायबिणीची भेट ह्या गोराब्यांनी जाता. इग्रेजा आंतोनेत वाज, पेंटा एस्तर सांकवालकर, दाबोली पेद्रिनो गोम्स, आसोई दोंगरी रिवा फेर्नांडीस, आल्तो दाबोली आल्बर्ट जोशुआ, बिहाइंड NSD फ्रेन गोन्साल्वीस, रेजिना मुंदी इमानुएल सांचेस, आल्तो शिकाली फाविया मिस्किता. ह्या कुटुंबाचेर सायबीण मांयचे मोजतीन आनी सायबीण मांयच्या भेटीन भरपूर आशिर्वाद पडूंक मागुया. आमच्या मागण्यांत आयज दवरुया मिरियम सुवारीस आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता. देवान ताचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटीन मागुया. हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावून देवा मुखार दवरुया. आमचीच पासत, आमच्या कुटुंबा पासत, आमच्या गोंयच्या राज्या पासत, आमच्या भारत देशा पासत आनी आख्या संवसाराचे शांती पासत मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एक वोट तुमचे सवे आसूं. फळ आनी झाड, बरें झाड बरें फळ दिता आनी ह्या पासत आमकां सगल्यांक बरीं फळां दिवचे पासत बऱ्या झाडा भाशेन जावंक आयज उलो. जायते फावटी आमकां बरीं जावंक सोयेक मेळ्ळले आमी पिड्ड्यार केल्यात. आमच्या असोक्तायेन आमी पातकाक सांपडल्या. देवाचे काकलुतीक उलो मारुया. हांव पातकी सर्पद्विदार देवा तुमकां भाव भयणीलो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडाक सारून वायटा धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सदांच सांकवार मरेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीलो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सुरपदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सुम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सुम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, तुजेर विस्वास दवरतल्यांचो तूं उजवाड आनी बोड. भाग्योन जुआंव क्रिझोस्तोम धर्म अध्यक्षाच्या तोंडांतली जाणवायेची परजुळीत माणकां तुवें गळोशी केली आनी कोश्टां दोगदां मदें ताका धैर्यवंत केलोय. ताची सर्गीची जाणवायेची शिकोवण आनी तीर सोंसनिकायेची देख घेवन आमी जेजू क्रिस्ताचे विस्वाशी शीस आनी धिरादीक सैनीक जायशें कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासना. बागिवोन पावलोन तिमोथाक बरयलोले पयलें चिटी वेले वाचप. प्रितीच्या दुबाव नासलोले आनी सगल्यांनी मानून घेवचें सो तें जेजू क्रिस्त पातक्यांक सोडवण दिवंक ह्या संवसारांत आयलो आनी त्या पातकांतलो पयलो पातकी हांव. पूण म्हाका काकलूत मेळूंक कारण हें सासणाचें जिवीत जोडचे खातीर जी कोण जेजू क्रिस्ताचेर विस्वास दवरची आसात तांकां हांव एक नमुनो जावचे पासत
ताणें सोगली आपली सोंसणिकाय पयलींच म्हजे सोवे दाखोवन काडली. देखून सासणाच्या रायाक मरोना आनी दिश्टी पडना त्या एकल्याच देवाक मान आनी महिमा सदां सर्वदा. आमेन. देवाचें उतर हें: आमचो जबाब जावन दी. आतां आमी आनी सदांकाळ सर्वेस्पराचें नांव ओर्चीत जावं. सगलीं म्हणुया: आतां आनी सदांकाळ सर्वेस्पराचें नांव ओर्चीत जावं. सर्वेस्पराच्या सेवकांनो, वाखाणणी करात. सर्वेस्पराच्या नांवाची स्तुती करात. आतां आनी सदांकाळ सर्वेस्पराचें नांव ओर्चीत जावं. जबाब: आतां आनी सदांकाळ सर्वेस्पराचें नांव ओर्चीत जावं. उदेंती थाव अस्तमते पर्यान सर्वेस्पराचें नांव ओर्चीत जावं. सगल्या राष्ट्रा वयर सर्वेस्पर, मळबा वयर ताची महिमा. जबाब: आतां आनी सदांकाळ सर्वेस्पराचें नांव ओर्चीत जावं. सर्वेस्परा आमच्या देवा सारको कोण आसा? आपले उंच सोदरेर तो चोडून बसला. उंच थावन वडो घालून तो पळयता. स्वर्गार आनी पृथ्वीचेर नदर मारता. खालत्याक तो धुलींतलो उबारता. दुर्बल्याक शेणांतलो वयर काडटा. जबाब: आतां आनी सदांकाळ सर्वेस्पराचें नांव ओर्चीत जावं. उद्गार. कोण म्हजो मोग कोत्ता जाल्यार म्हजें उतर सांबाळटलो आनी म्हजो बाप ताचो मोग करतलो. आनी आमी ताचे थंय येतल्यांव आनी ताचे सवे तिकाण करतल्यांव. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजू आपल्या शिसांक म्हणटालो, बरें झाड वायट फळ दिवचें ना, न्हय म्हूण वायट झाड बरें फळ दिवचें ना. ताच्या फळा प्रमाणे दर एक झाड ओळखूंक येता. कांटेरींक आंजिरां जाल्लीं आनी सोरांट्याक दाखो जाल्ल्यो कोणें काडल्यात? बरो मनीस आपल्या काळजाच्या बऱ्या भांडारांतलें बरें काडून दाखयता. वायट मनीस आपल्या वायट भांडारांतलें वायट काडून दाखयता. तर भरोन ओत्तल्या काळजांतलें तोंड उलयता. म्हाका तुमी सायबा सायबा कित्याक म्हणटात आनी हांव सांगता तें करिनात? म्हजेशी येता, म्हजें उतर आयकता आनी त्या प्रमाणें चलता तो दर एक मनीस कोणा सारको तें सांगता. घर बांदतल्या एका मनशा सारको तो. ताणें खोल खोल खणून कोडपाचेर बुनयाद मारली. हांव रायलें तेन्ना त्या घराचेर लोट मारलो, पूण तें हालोंक जालें ना, कित्याक तें घोट बांदलोलें. आनी जो कोण आयकता पूण कांयच करिना, तो बुनयाद मारिनासतना आपलें घर धत्तरी बरोबर बांदतल्या मनशा सारको. हांव येवन ताचेर लोट मारिना फुडें तें मोडलें आनी केदें व्हड घट्टान ताचें जालें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान.
जेजू क्रिस्त ह्या संवसारांत कित्याक आयलो? जेजू क्रिस्त ह्या संवसारांत आयलो पातक्यांक सोडवण दिवंक ह्या संवसारांत आयलो. बरयल्लें आहा तें वाचता. जेजू क्रिस्त पातक्यांक सोडवण दिवंक ह्या संवसारांत आयलो. सादें उतर. जाल्यार दुसरो प्रश्न, पातकी कोण? पातकी कोण? तेंय बरयल्लें आहा पातकी कोण तेंय वाचता ओकले घालून. त्या पातक्यांतलो पयलो पातकी हांव. बाबडी न्हू, आयच्या नियाळाक हीच एकूच वड पुरो आमकां. पयलें जेजू क्रिस्त ह्या संवसारांत आयला तो पातक्यांक सोडवण दिवचे पासत. आनी ह्या पातक्यांतलो सगलीं पातकी वय जाणाय आमी, सगलीं पातकी. पूण दुसरे पातकी आहा तांकां कुशीन दवर, भाग्योन पावलू भाशेन. ह्या पातक्यांतलो पयलो पातकी हांव. आनी हें जर तर आमी जोण एकलो समजलो जाल्यार आयज शुभ वर्तमानान जेजून जें कितें सांगलां तें आमचें सगळें खरें जातलें. बरें झाड बरें फळ दिता. आनी कोण बरें फळ दिवपाक पावता? खंयचें झाड? जें झाड बरे भाशेन ताचो परामोस केला आनी जो कोण ताची निगा घेता, गार्डनर जो आसा, ताचे भोंवतणी वा ताच्या मुळांक जें कितें वायट आसा तें काडून उडयता आनी बरें आसा तें घालता. म्हणजे सारें घालता, उदक घालता. फकत झाड बऱ्यांतलें बरें पासून झाड हाडलें आनी जमीन पाड आनी थंयसर सगळी घाण गुट्टण आहा, पॉयजन आसा, जाल्यार त्या झाडाक फळ जावपाक जायना. बरें फळ ताका जावचें ना. देखून बरें झाड बरें फळ दिवपाक हें मानून घेवपाक जाय पयलीं. ह्या पातक्यांतलो पयलो पातकी हांव. आनी जेजू क्रिस्त आयला तो म्हज्या असल्या पातक्यांक सोडवण दिवचे पासत आयला. हें मानून घेवन आमी देवाच्या उतराचेर आमची बुनयाद बांदून आमचें जिवीत चलता तेन्ना बरीं फळां आपुणूच जातलीं. फकत बरीं फळां जातलीं, वायट फळां जावचीं ना. आनी कोणाक फावो हें? जो कोण म्हजें उतर आयकता आनी त्या प्रमाणें चलता ताका हें फावो. म्हणटच जरी तर हांव पातकी जाल्यार हांवें चिंतपाक जाय वा हांवें पयलीं देवाचें उतर आयकूंक जाय. देवाचें उतर बेश्टेंच आयकूंक येना वाऱ्यार, वेळ काडपाक जाय तें उतर आयकूंक. वो आयकूंक मेळना जाल्यार वाचूंक जाय. म्हणटच पवित्र पुस्तक हातीन धरूंक जाय. ऑटोमॅटीक बेश्टेंच आयकूंक येवचें ना, वेळ काडून तें वाचूंक जाय, तेन्ना तें उतर आयकूंक येता. आनी जें उतर आयकलां तें पाळप एकदम गरजेचें. नाजाल्यार दोन घर बांदप्या भाशेन जालें. आयकलें, वाचलें, पूण मातशें कितें इल्लेशें ट्रबल येयलो जिवितांत, मातशें इल्लीशी ताळणी आयली, पडलें सकयल. पूण जो कोण आपली बुनयाद मारून आसा देवाच्या उतराचेर, म्हणजे तें वाचता, आयकता आनी त्या प्रमाणें चलूंक दिसाच्या दिसाक ल्हान ल्हान प्रयत्न आमचे मनशाळे वसकतायेन ल्हान ल्हान प्रयत्न करता, तो की सोडवण जोडटा. तो त्या खोडपार बांदलेल्या घरा सारको. ही कृपा भाव भयणीनो आयज आमकां मागुया. जण एकलो आमी मानून घेवया, वय हांव पातकी, सगलीं पातकी, पूण ह्या सगल्या पातक्यांतलो पयलो पातकी हांव. आनी ह्या पातक्यांक सोडूंक जेजू क्रिस्त संवसारांत आयला. होच जेजू क्रिस्त ह्या आल्ताराचेर आतां ह्या उंड्या सोऱ्याच्या रुपान येता. खरो जिवो जेजू ह्या आल्ताराचेर आतां हाजीर जाता. ताका आमच्या जिवितान घेवन ताच्या उतरां प्रमाणें आमी चलूंक आनी आमचें जिवीत निटायेर घालूंक आनी आमचें जिवीत फुडें व्हरूंक आमकां कृपा मागुया. भेटून एक आमी गीत गावया. गिताचो C1, पेज 28, C1. आमचे दोळे उबारून देवा वावर पळोवया. आमचे काळीज उबारून
तुझ्या उदारपणाच्या तुमेन दिलान मनशाच्या वावरांचा तुझ्या उदारपणान तुवें आमकां घातले त्या दाखांचो सोरो तुका भेटयता दाख पडून दिला आनी मनशाच्या वावरांत आमकां आमचे दोरात उबारून सर्वेच पोरां भेटूया आमचे दोळे उबारून देवा वावर पळोवया आमची काळीज उबारून देवा काळजाक मेळोवया ताच्या मोगा सारको जावं आमचो म्हज्या भावा भयणीनो हे म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनात आनी मोहिमेन आमच्या नाके सर्वेस्परा आमच्या बापा बाग्योन जुआंव क्रिजोस्तोमाचो उगडास करून व्हडी भक्तीन वो योद्न आमी तुका समर्पिता ताचे शिकोवणे प्रमाणे ह्या बलिदानान तुका वाखाणून आमचीच भेटवणी आमी मोगान करता ती तूं मानून घे तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा सर्व काडी आनी सर्व ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो ज्यो हांव क्रिजोस्तोम तुज्या भक्ताच्या मानाक ही परब संबरंबूंक तुजे पवित्र सभेक तूं फावो करताय ताचें पुण्यवन जिवीत आमकां धीर दिता ताची शिकोवण आमचें गिन्यान उजवाडायता ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळटाय देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता सर्गीक तुका जय जय सर्वेस्पराची नांवी येता ताका जय सर्गीन तुका जय जय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणशी तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बाभारताचो गुटपोर गोठुया
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के पृथ्वीचे विस्तारले चे पयसुबेचो उगडास कर आनी लेव आमचे बागेवन बापा, फिलिपिनार आमचे गोंडी बापा, सिमिया आमच्या दारी गोंडी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्ग बराबर तिका प्रीत मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्या ते आमचे भाव भयणीची काकूत कर. ताका दिसता गो ती मेल्ल्या समेस्तांक चे पडजोडीत मुखामापणे फाव कर. आमा समेस्तांची दया करम मागता. आंकवा मरे देयाची माई संगाती बागेवन जुजय जपोती बागेवन दोत्ता बागेवन जेवाज आनी सोयर काडी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बराबर सासना सुखांत आमकां वांटो दी. तांची संगाताची महिमा गांवक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ताच्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सरपदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. बरें झाड बरें फळ दिता आनी बरें झाड आनी बरें झाड जावन बरें फळ दिवंक हांव पातकी आनी म्हाका सोडूंक म्हजो जेजू क्रिस्त आयला हें सोत मानून घेवंक ताच्या उतरा प्रमाणे चलूंक आमकां कृपा मागुया. बराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थना बापाक उबारुया. आमच्या बापा सुर्येच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आसा आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षता. तुशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणीत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवडणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान अत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो शियेतान राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिळे संसाराचे पाप खातीर आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप खातीर आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप खातीर आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटा ती. शिडीच्या जेवणाक आपयल्यात ती आमी सगळीं सुभागी. तुज्या एका उतराक म्हाका भलायकी मेळ्ळी. आत्मिक कुमया खातीर मागणे. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घडये तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजू हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन.
प्रार्थुया. बो दयाळ बापा, बागयोन जुआंव क्रिजोस्तोमांचो दीस समारंभून ह्या पवित्र जेवणान आमी वांटो घेतला. ह्या जेवणा वरवीं तुज्या मोगान आमकां थीर कर आनी तुज्या स्वताक साक्षी दिवंक आमकां बळ दी. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. अभणीनो आयज तावन गोराब्यांनी सायबिणीची बॅट सुरू जाता. सगल्यांक तुमकां आनीक एक पावटी उगडास करता. एकामेकागेर सगलीं वचात. भोव करून जीं कोण तुमकां बरीं दिसनात, ज्यो दुस्मानकायो आसात त्यो तोडून उडयात. इश्टागोतीचे नाते बांदात आनी ह्या पासत एकामेकागेर वचून एकामेका पासत मागात. आयज सायबिणीची इमाज व्हरूंक 5:30 वाजता तुमी इगोर्जे लागीं येवचें म्हूण मागलां. आमचो साकिस्तांव आसतलो इगोर जुक्ती करून तुमी 5:30 वाजता त्या वेळा भितर येवन सायबिणीची इमाज तुमच्या कुटुंबांनी व्हरची. आयज जांगेर सायबीण आसा तांचे लागीं मागता उगडास करात सगल्यांक की सकाळीं 7 वाजता मीस जाता ते तुमचे पासत आमी भेटयता. जीं कोण आख्खें लिस्ट आमच्या आख्ख्या गांवांत जीं कोण सायबीण व्हरतात आपल्या कुटुंबान, त्या कुटुंबा पासत तुमचें नांव काडून आमी मागता. सकाळीं येयात बराबर मिसाक कुटुंब कशी आनीक देवाचो आशिर्वाद घेयात. आयज सायबिणीची बॅट जाता तेन्ना हे सगल्यांक तुमी उगडास करचें म्हूण मागता. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी सर्पद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. F16 page 93 F16. Misaci pekata sopli Krista shanti Koratoria Sorgi kurpa Amce deuli Devat arka Atamimya Devat arka Atamimya Sorgi jeunan bukan kami Dunia deva Akamia Dimasiji Petu sopeli Idmat